आचारसंहितेचो भंग केल्ल्याचे कागाळी वयल्यान मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालयाकडल्यान दिवचल भंडारी समाज समितीच्या दोगां पदाधिकाऱ्यांक शो कॉज नोटीस धाडल्या। हाका लागून समाजा मदीं तिडक पातळ्ळ्या। हाचे फाटल्यान कारस्थान आसा असो आरोप भंडारी समाज भावांनी केला। कोलवा पुलिसांनी बाणावले चलपी बेकायदेशीर IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो। या प्रकरणात कोलवा पुलिसांनी कर्नाटकातल्या 8 जणांक अटक केल्या। बेकायदेशीरपणान IPL बॅटिंगा खातीर वापरपी मोबायल, वाहनां आनी बॅटिंग सामाना सयत 18 लाखांचो मुद्देमाल पुलिसांनी जप्त केलो। पणजेचे भितरले चडशे सगळेच रस्ते खणून दवरिल्ल्यान भायल्या मुखेल रस्त्यांचेर सामकोच पॅच आयला। येरादारीची कोयणी जावन गाडयांच्यो लांबचे लांब राखो लागतात। स्मार्ट सिटीक लागून पणजेकार आनी भायल्यान येवपी सगळ्या लोकांक त्रास जाला। मनस्ताप सोंसचो पडला। गरीब वेपाऱ्यांच्या पोटार पांय पडला। ह्या सगळ्या प्रकाराक लागून पणजेकारांचे पाशये सामकेच पिड्ड्यार जाल्या। स्मार्ट सिटीचे गिराण केन्ना तरी सोंपतले आनी थाकाय मेळटली अशें पणजेकारांक जाला। ग्रँड माडेल फातोर्डा वाठारांत शेनवारा रातीं एका घरांत चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या घरांत कोणूच रावनाशिल्लो। मात फाटले 4 म्हयन्यांत ह्या घरांत 4थे फावट चोरयेचो यत्न जाला आनी तिनूय खेपेक पुलिसांक कळीत करून लेगीत चोरांक धरपाक येस मेळूना अशें घर मालकान सांगले। ह्याय फावट पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। दक्षिण गोंयांतल्या लोकांची तान भागोवपी साळावले धरणाचे उदकाची पातळी सध्या देंवपाक लागल्या। धरणा फकत 35% उदकाचो सांठो उरिल्ल्यान फुडल्या दिसांनी गोंयांत उदकाची उणाव भासपाची शक्यताय आसा। ताका लागून गोंयकारांनी उदक जपून वापरचें उदका स्त्रोत खात्यान कळीत केलां।
शाळेच्या वर्गाच्या परवानगी वयल्यान दिवचले आदले आमदार नरेश सावळ हांणी आपल्याचेर केल्लो आरोप दिकाबूल करपी आसा अशें आमदार दोतोर हांणी स्पश्ट करून सावळ हांणी वापरिल्ली भाशा अशोभनीय आसा. शाळेच्या नवीन वर्गाक परवानगी दिवप काय ना ते शिक्षण खात्याचेर निंबून आसा अशें दोतोर शेटये उलयलो. गोमंतक तनिष्का व्यासपीठ हांणी अंदूय पुरुमेत ताचे फेस्त घडोवन हाडला. आता पावसाचो हंगाम सुरू जातलो आनी ताका लागून सदच्या जेवणाक लागपी सगळ्यो वस्तू सांठोवन दवरप हो ह्या पुरुमेताचे फेस्त घडोवन हाडपा फाटलो हेतू आसा. शेनवारा ह्या पुरुमेत फेस्ताचें उक्तावण जालें. आयज ह्या पुरुमेत फेस्ताचो निमणो दीस देखून सगळ्यांनी आपल्याक जाय त्यो वस्तू घेवपाक मुद्दम जावन येवचें अशें गोमंतक तनिष्काचें आवाहन आसा. ओल्ड गोवा ही नामांकित कंपनी नाल्लापासून वेगवेगळ्या तरेचे तेल तयार करतात. गोमंतक तनिष्काच्या वतीन आयोजित केल्ल्या पुरुमेताच्या फेस्ताक ह्या कंपनीन कांपाल गार्डनात क्लियरन्स सेल म्हणून सुरू केला. गोंयकारां खातीर ह्या कंपनीन उत्पादनाचेर सूट जाहीर केल्या. लोकसभा वेंचणुकेक मतदान करपाक येवपी दिव्यांग व्यक्ती खातीर वेंचणूक आयोगान खासा व्हीलचेअर्स हाडल्यात. ह्यो व्हीलचेअर्स गोंयांतल्या पुराय 1725 मतदान केंद्रांचेर दवरतले. मतदान करपाक येवपी दिव्यांग व्यक्तींक कसलेच तरेची आडखळ जावची न्हय म्हणून वेंचणूक आयोगान ह्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात. तेन्ना सगळ्या दिव्यांग व्यक्तींनी मतदान केंद्रांनी येवन मतदान करचें अशें आवाहन नोडल अधिकारी प्रोफेसर सुदेश गावडेन केलां. दुधाच्या सुरक्षतेबद्दल धोक्कादायक प्रकरण मुखार आयला. दिल्ली उच्च न्यायालयात ह्या बाबत एक रिपोर्ट दाखल केला. दिल्लीत पुरवठो जाता त्या दुधान ऑक्सिटॉसिनाचो वापर जाता अशी गजाल मुखार आयल्या. हे वखद केंद्र सरकारान 2018 ह्या वर्सात बॅन केल्लें. त्या वेळार सरकाराचो दावो आशिल्लो दुधाचें उत्पादन वाडोवपा खातीर जनावरांचेर चुकीच्या पद्दतीन हो प्रयोग जातालो. हाचो परिणाम जनावरां वांगडाच दुधाचें सेवन करपी लोकांचेर जातालो. दिल्ली सरकारान आतां दिल्लीत गाई म्हशींक अशा प्रकाराचे ऑक्सिटॉसिनाचो वापर करप्यांचेर कारवाय करपाचे निर्देश दिल्यात.
खाण वेवसाय बंद पडटकीच साबार गोंयकारांचो रोजगार गेलो. मात अशा वेळार खचून वचनासतना गोंयची परंपरा तिगोवन दवरपी स्वताचो वेवसाय सुरू करपाची तांक पोंबुर्फाचो अँथनी लोबोन दाखयल्या. गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या टप्प्यात मतदान जातलें. गोंयच्या दोनूय उत्तर आनी दक्षिण मतदारसंघातले मतदान 7 मेक जातलें. उपरांत शेनवार 5 मेरेन लोकसभा प्रचाराची सांगाता जातली. गोंय वेंचणूक आयोगा वतीन मतदानाच्या दिसा सकाळी 9 ते दनपारां 4 मेरेन लोकसभा वेंचणुके खातीर 1725 मतदान केंद्रां, 229 मॉडेल मतदान केंद्रां आनी 80% परस चड मतदान जावपाचो विश्वास मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मान उक्तायला. तशेंच मतदानाच्या दिसा सकाळी 9 ते दनपारां 4 मेरेन मतदारांक लिंबू सोडा ज्यूस, थंड पेया दितले. सगळे कडेन कूलर, पिवपाचें उदक, सावळे खातीर माटव, वैजकी सेवा दवरल्या, अशी माहिती वर्मा हांणी ह्या वेळार दिल्या. कांद्याच्या शेतकऱ्यांमदलो तणाव उणो करपाक केंद्र सरकारान कांदो निर्यातीची दारां उक्ती केल्यात. एका टना फाटल्यान 45,859 रुपया किमान निर्यात शुल्क लागू करपाचे थारायिल्ल्यान हाचो शेतकऱ्यांक प्रत्यक्ष कितलो फायदो जातलो हाचेर चर्चा जावपाक लागल्या. पुणे, सातारा, सोलापूर हांगा कांद्याचे हंगाम सोंपिल्ल्यान फकत कांद्याचो सांठो करून दवरिल्ल्यांकूय हाचो लाभ जावपाक शकता. आयतारा पैंगिणी काणकोणा एका घरातल्या बांयत एका दादल्याची कूड सापडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ती कूड दीपक केणी हाची आशिल्ल्याचे मुखार आयला. ताची कूड ताज्याच बांयत सापडल्या. हो खून काय आत्महत्या ते मात कळपाक मार्ग ना. पुलीस फुडलो तपास करतात.
पोरू वर्सा पावसाक लागून साकोर्डेच्या तृप्ती गांवकार हिचे घर कोसळून खूब लुकसाण जाल्लें. घर मोडिल्ल्यान आदार दिवपी कोणूच नाशिल्लो. तेन्ना गोमंतक टीव्हीन तृप्ती खातीर मजतीचो उलो मारिल्लो. थळावो आमदार गणेश गांवकर, बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी धार बांदोडेचे युवा विकास केंद्रान हाची दखल घेवन घराच्या बांदकामाक मजत केल्या. फाटल्या जून म्हयन्यांत पावसाक लागून साकोर्डेच्या तृप्ती तुळशीदास गांवकर हिचे घर कोसळून खूब लुकसाण जाल्लें. गोयचो पर्यटन हंगाम ह्या वर्सा वायट गेला अशी पर्यटक धंद्यात आशिल्ल्या जायत्या जाणांची कागाळ आसा. कांय तज्ञां प्रमाण लोकसभा वेंचणुको आनी गरमेची लाट ह्या दोन कारणां खातीर गोंयांतूच न्हय तर देशभर पर्यटन क्षेत्राक मार बसला. पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील अचिपका हांच्या मता प्रमाण भारतभर वेंचणुकेचें वातावरण आशिल्ल्यान पर्यटन उद्देगाक सध्या मंदी आयल्या. ट्रॅव्हल आनी टुरिझम संघटनेचे अध्यक्ष जॅक सुखिया हांणी फाटले 2 म्हयने गोंयांत पर्यटन उणें जालां म्हणपाचें मान्य केलें आनी ताचे खातीर वेंचणुको आनी भारतभर आयिल्ल्या गरमेच्या ल्हार कारणान आसूंये अशें म्हणलां. आयतारा बेतमोड्डी कुडचडे डांबर घेवन वचपी एक ट्रक शेतांत कोसळ्ळो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ट्रक चलोवप्याचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो ट्रक कोसळ्ळो. ताका अदमास आयलो ना आनी ताचो तोल गेलो. कोणाक हातूंत दुखापत जावं ना पूण ट्रकाचें मात लुकसाण जालें. पर्यटन खातें गोंय राज्याक देशांतलें उत्कृश्ट वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणून प्रमोट करपा खातीर पावलां मारता. ह्याच प्रयत्नाचो एक भाग म्हणून गोंय पर्यटन खातें 7 मे साकून जयपूर जातल्या ग्रेट इंडियन ट्रॅव्हल बाजारांत सहभागी जावपाचे आसात. ह्या इव्हेंटांत पयले दिसा खासा डेस्टिनेशन वेडिंग भर दिवपी वेड इन इंडिया एक्सपो जातलो. हातूंतल्यान गोंयाक भारतांतलें एक सगळ्यांत लोकप्रिय वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणून फुडें हाडपाक आमकां संदी मेळटली अशें पर्यटन संचालक सुनील अचिपक्पिका हाणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. फाटल्या म्हयन्यांत स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून आडखळ जाता म्हणून सांतिनेज वाठारांतले 200 वर्सां पयलींचें झाड कापिल्लें आनी तें झाड कापला वयल्यान फुटबॉल स्टेडियमान रिलोकेट केल्लें. त्या व्हडाच्या झाडाक आतां म्हयन्या उपरांत नवी पालवी फुटल्या. ताका ल्हान ल्हान पाळां येवपाक लागल्यात. ह्या झाडाक दिसांतल्यान 5 फावटी उदक घालतात. हें झाड परतून जितें जातलें म्हणून झाडाक उदक घालपी कामगारान सांगलें.
वाळपय नगरपालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीची लिफ्ट बंद पडिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाल्या। इमारतींत वेगवेगळी कार्यालयां आणि दुकानां आशिल्ल्यान कितल्याशा ज्येष्ठ नागरिकांक सपनां सोडून वचचें पडटा। देखून पालिकेन बेगोबेग लिफ्ट दुरुस्त करची म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा। म्हापशा धुळेरांत गटारांतलें हळशिकावणें उदक रस्त्यार व्हांवता। ह्या हळशिकावण्या उदकाक लागून लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा। उदक उक्ताडार सांचून राविल्ल्यान तातूंत जळारांय पुसपाचो धोको निर्माण जाला। ह्या प्रकाराक लागून आशिक कुशीकच्या वाठारांत डेंग्यू आनी मलेरिया सारकिल्लीं साथीचीं दुयेंसां पातळपाचो भंय आसा। ताका लागून जाता तितले बेगीन हो गटार नितळ करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। शिक्षण, कला, पर्यावरण, साहित्य निर्मिती ह्या मळार खाशेली भूमिका करपी 70रीचो पूत तशेंच साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्ले दोतोर प्रकाश पर्येकार हांकां ग्रामीण कला आनी सांस्कृतीक संस्थेच्या वतीन तांचो सत्कार केलो। तांणी साहित्य आनी कलेच्या माध्यमांतल्यान आमची संस्कृताय तिगोवन दवरपाचो वावर केला। म्हापशा वाठारांतल्या देव बोडगेश्वर देवळांतल्या चोरी प्रकरणात बांगलादेशांतल्या 4 दुबावितांच्या पंगडाक खोपोली महाराष्ट्राच्या पुलिसांनी अटक केली। ह्या 4 दुबावितां कडल्यान 7 लाखांची रोख रक्कम, 3 मोबायल फोन आनी 3 स्क्रू ड्रायव्हर जप्त केले। फुडलो तपास सुरू आसा। गोमंतक तनिष्का व्यासपीठ हांणी अंदूय पुरुमेत फेस्त घडोवन हाडला। पावसाचो हंगाम सुरू जातलो आनी ताका लागून सदच्या जेवणाक लागपी सगळ्यो वस्तू सांठोवन दवरप हो ह्या पुरुमेताचे फेस्त घडोवन हाडपा फाटलो हेतू। शेनवार आयतार अशे 2 दीस ह्या फेस्ताचें आयोजन जाल्लें। ह्या फेस्ताक उपाट प्रतिसाद ह्या फावटी पळोवपाक मेळ्ळो।